अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे वतीन ह्या कार्यावळीत तुमकां खाशेलो येवकार। गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान। असामान्य कर्तुबान गोंयचें नांव व्हड करपी अशा कांय मानेस्तां कडेन ही भासाभास। अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जालें म्हान। आयज आमचे मदीं आसात महाराष्ट्र शासनाचो प्रतिश्ठेचो साहित्य पुरस्कार फावो जाल्ले श्री गजानन बाब देसाई। गजानन बाब, तुमकां प्रुडंटाच्या स्टुडियोंत नमस्कार। नमस्कार। तुमकां हालींच महाराष्ट्र शासनाचो प्रतिश्ठेचो साहित्य पुरस्कार फावो जालो आनी महाराष्ट्र शासनाचे कला आनी संस्कृती मंडळाचे अधिकारी रणजीत दौंडकर हांच्या हाजेरींत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी हो पुरस्कार तुमी हालींच स्विकारला। हो पुरस्कार प्रतिश्ठेचो पुरस्कार एका गोंयकाराक फावता हो आमकां सगळ्यांकच अभिमान। तुमकां जेन्ना हो पुरस्कार फावो जाला म्हणून कळ्ळें त्या वेळाचेर तुमची भावना कितें आशिल्ली? खरें म्हणजे म्हाका खूब आनंद जालो। फाटली 1-2 वर्सां एक वेगळेच अशें एका टेन्शनाच्या हातूंतल्यान म्हाजे गेल्लीं 2 वर्सां। आनी गेल्या वर्सा जे सगळे कितें फॉर्म कितें भरपाचें आसलें महाराष्ट्र सरकारचे ते गडबडीन हांव मुंबय वतालो तेन्ना गडबडीन भरून दिल्लो हांवें। आनी कालांतर म्हाका कांय पुरस्कार मेळत गेले ह्या कादंबरीक। आनी एक गुजरातचो एक पुरस्कार मेळ्ळो। तो पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत संपूर्ण जे महाराष्ट्रांतले कांय लेखक आसात बरे नांवाजलेले तांच्यांनी आपली पुस्तकां धाडिल्लीं आनी त्या सगळ्यांच्या मदून म्हाका तो पुरस्कार मेळिल्लो। तेन्ना म्हाका एक जाणवलें की हो जो पुरस्कार आहा तो म्हाका मेळपाक शकता आनी लक्कीली हो पुरस्कार मेळ्ळो आनी म्हाका खूब आनंद जालो। ओरबीन ही तुमची कादंबरी आणि म्हाका दिसता महाराष्ट्र शासनाच्या ह्या पुरस्कारा खातीर 8-10 हजार पुस्तकां तरी आयिल्लीं आसतलीं। त्या परीक्षणांतल्यान सगळ्या पुस्तकांच्या परीक्षण मंडळान तुमच्या ह्या पुस्तकाची निवड केली। ओरबीन ही जी कादंबरी आसा ताचो विशय कशें कितें? ओरबीन खरें म्हणल्यार मायनिंगेच्या जिवनाचेर आदारीत ही कादंबरी। ओरबीन खरें म्हटल्यार ताचो ओरबीनाचो अर्थ सांगपाचो म्हळ्यार आमी जशें डस्टबीन म्हणटात तशेंच हे ओरबीन म्हणजे ओर जी आसा आयर्न ओर जी आसा मिनेचे मीन आमी म्हणटा ते मीन साठोवपाचें एक आयदन। तर खरें म्हटल्यार ओरबीन हे सगळे कडेन यूज जाता मल्टीपर्पज यूज अशें तें एक ठरावीक अशें खंयच्या तरी एका यंत्रणेक वापरता अशें न्ही तें। जाल्यार एक ते फनेल आसता आनी त्या फनेलान ते सगळे पावडर बी ओतता। पण जाता अशें कितें की त्या टायमार हांव ज्या एरियेन रावतालो ते प्रत्येक जे कोण कामाक वताले थंयसरले तांकां समजा विचारलें तुमी कामाक खंय वता जाल्यार ते ओरबीनाचेर कामाक वता अशें म्हणटाले। सो जेन्ना हांव मायनिंगचो विशय हांवें निवडलो तेन्ना कादंबरी लिहून जेन्ना पूर्ण जाली तेन्ना ओरबीन हो शब्द परत परत आयिल्लो। आतां नांव कितें दवरप हो जेन्ना एक प्रश्न आयलो तेन्ना म्हाज्या मित्रान म्हाका सरळ म्हणलें की आरे ओरबीन हो शब्द बरो दिसता आनी युनीक असो आसा। सो त्या खातीर हो ओरबीनूच तूं आमी कादंबरी नांव कित्याक धरूं ना ते पण ते ओरबीन नांव दवरलें। गजानन बाब, तुम्ही मायनिंग एरियांतल्यान आयल्यात म्हणजे तुमचें सगळें जें भुरगेपण आसा किंवा तुमचें जें वास्तव्य आसा तें मायनिंग एरियांत आनी म्हणून तुमी तें वास्तव सगळें जें आसा तें अणभवलां। ही कादंबरी कितली वास्तव आनी कितली काल्पनीक? आतां सांगपाचें म्हळ्यार स्वताचें आत्मचरित्र जरी आज लिहिलें जाल्यार तें एकदम वास्तव अशें आसना। खंय तरी म्हाका ताका एक कल्पना शक्ती एक जोड दिवचीच पडटा। ही जी कादंबरी हांव बरयतालो तेन्ना म्हाज्या समोर अशी खूब व्यक्तिरेखा अश्यो येताल्यो। जेन्ना हांवें कादंबरीची बैठक मारली तेन्ना हांवें ते नोट डावन करपाक सुरवात केली। व्यक्तिरेखा कितल्यो आसात जाल्यार तेजें नांव बरोवप त्या व्यक्तिरेखाचें आनी ते व्यक्तिरेखेन त्या व्यक्तिचित्रान ते अनुभव जे आसात म्हणजे घटना जे घडलेले आसात ते सगळे नोटिफिकेशन करीत गेलो। तर म्हाज्या लक्षान आयलें की जवळ जवळ 100 व्यक्तिरेखा पात्रां आमी जी म्हणटा कादंबरी ती म्हाज्या फुडें तयार जाली आनी इतक्या सगळ्या पात्रांक न्याय दिवपाक तिका कांय शक्य नासलें। मागीर हांवें कितें केलें की ही सगळीं जी पात्रां जी आसलीं ती 3-3, 4-4 पात्रां एकी कडेन करून एक पात्र तयार केलें आनी ही घटना ज्यो आसा त्यो सगळ्या घटना 2-3 घटना म्हणजे ते पूरक कशें आसा त्या टायमार हें हांवें सगळें पळयलें आनी कादंबरी तयार जाली। सो वास्तव जें म्हणटा पळय
ते सगळी जी घटना आणि ते पात्रां जी असते वास्तवूत पात्रां सगळी असतात ते, पण 3-3 पात्रां 4-4 पात्रां एकीकडे केल्या आणि त्याची निर्मिती झाल्या. गजानन बाब, मुळात तुमकां हो जो विशय आसा खूब महत्वाचो विशय गोंयच्या अर्थकारणाच्या नदरेंतल्यान, रोजगाराच्या नदरेंतल्यान, ह्या विशयाचेर बरोवचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें? मुळात म्हजें वाचन जें आहा तें कादंबरीन सुरवात जाल्लें, पण तरी आसतना म्हणजे पयलीं जे 2 पुस्तकां आयलीं ते कथा संग्रह. हांव कथा बरयतालो पयलीं पासून आणि भरपूर कथा बरोवप अशें नासलें, म्हणजे सिलेक्टेड. म्हणजे एक मनान विशय आयलो तो केन्ना येतालो, 3 म्हयन्यान येतालो नाल्यार 6 म्हयन्यान सुद्दां येतालो, केन्ना एका वर्सान सुद्दां. तसो विशय आयल्या उपरांत मागीर ती कथा त्या विशयाचेर बरप, कथा बी सापडली की तेचेर कथा बरोवप अशें म्हाजें चालू आसलें. पण मदींशें म्हाका अशें दिसपाक लागलें की खंय तरी मायनींग एरियान हांव रावता तेचेर एक खंय तरी कथा बरोवची अशें म्हणून कथा बरोवपाक हांवें घेतली सुद्दां. म्हज्या लक्षांत अशें आयलें की हे मायनींग एरिया जी आसा, हो जो विशय आसा तो ल्हानशा कथेन मावपा सारको विशय न्ही. त्या खातीर खंय तरी कादंबरीच बरोवपाक जाय. पण कादंबरी जर बरयतलो जाल्यार बैठकेची खूब गरज, पेशन्स खूब लागता ताका. 3-3, 4-4 म्हयने बैठक मारल्या शिवाय कादंबरी बरोवन जायना. सो केन्ना तरी फुडें कादंबरी बरोवपाची आसली जाल्यार होच विशय घेवप अशें हांवें तेन्ना ठरयल्लें. सो म्हणून हांवें केन्ना म्हाजी जी कथा ज्यो आसात तितून त्या कथेन एक सुद्दां मायनींगच्या ह्या एरियेचेर आधारीत अशी एक सुद्दां म्हाजी कथा ना. तर म्हाजो एक मित्र चंद्रकांत गांवस, लेखक, कादंबरीकार, तेचे कडेन अशें डिस्कस करता आसतना तो म्हाका म्हणपाक लागलो की मायनींगचेर येदी व्हडली आतां सगळें आतां उलथा सगळें मायनींगचें जाता, पण जशें बरोवपा जाता तशें अजून साहित्यान ती गोश्ट येवंक ना. फक्त आमची पुंडलीक बाबांची अच्छेव ही त्या टायमार आयिल्ली आनी आमच्या ल्हानपणांत ती, आनी खूब आमकां आवडली. हांवें ती जवळ जवळ 11वीन का 12वीन आसतना वाचलेली हांवें ती. सो ती एक कादंबरी आणि भेंडेंची आनी एक कादंबरी आनी एक कोण तरी एक लेखक, अशे 3 कादंबरी फक्त आसले मराठी आनी कोंकणीन मेळोन. सो म्हाका चंद्रकांत म्हाका म्हणपाक लागलो की जर आयच्या घडयेक मायनिंगेचेर जर कादंबरी बऱ्यापैकी जर कोण बरोवंक शकता जाल्यार तो तूं. अशें तेणें म्हटल्या बरोबर म्हाका एक वेगळो आत्मविश्वास म्हाज्या भितर निर्माण जालो आनी म्हटल्यार हांवें ठरयलें की कादंबरी बरोवपाची आनी हो विशय हांवें निवडलो. सर, तुमच्या कादंबरींतली जी महत्वाची पात्रां आसात तांच्या विशीं सांगशात? महत्वाची पात्रां म्हणजे हांव त्या मायनींग एरियेन रावता आसतना कांय जे लोक म्हाका थंय दिसले, म्हाका मेळ्ळे, म्हज्या सहवासान आयले, हांकां त्या टायमार सगळें नोट करीत गेल्लो हांव. एक बाळू म्हणून एक व्यक्तिरेखा आमकां, त्या बाळू म्हणून व्यक्तिरेखा म्हाका नांव ते वेगळें आसलें, थंय हांवें ते बाळू म्हणून मांडलें. तेचे कडेन 2-3 ट्रक आसले आनी बऱ्यापैकी तेणेन पयशे बियशे केल्ले. थंय एक रिप असो पावस पडटालो आनी आमी सगळे फ्रेंड सगळे अशे, तेन्ना आमी एक दुकान आसलें, हॉटेल, त्या हॉटेलान अशे उबे रावल्ले आनी त्या पावसान, त्या रिप पडपी पावसान हो भिजत चलत वतालो असो. म्हणटू कोणे तरी ताका म्हटलें, आमी ते फकाणां केली, अरे बाळू ते पावसान कित्याक भिजता रे, तर कोंब बी तुका येत. आमी एक नॅचरली फकाणां करताली, कोंब येत तुका म्हटल्या बरोबर तो बाळू थंय रावलो आनी तेणें कितें केलें, आपल्या पॅन्टीच्या बोल्सान दोनी बोल्सान हात घातले, पयशे काडले, कवळे आसले ते काडले, फुडल्या बोल्सान आसले ते भितर हात घातलो, कवळे काडले आनी असो कवळो दाखोवन तो आमकां म्हणपाक लागलो, म्हाका कोंब बी येवपा ना, कित्याक तर ह्या पयशांची ऊब जी आसा ती म्हाजे कडेन आसा. हो प्रसंग म्हाज्या लक्षांत कायमचो रावलो सारको. पण कालांतरान तुमकां सांगता हांव की ह्या बाळूची दशा जाली. तेजे ते ट्रक जे आसले पळय ते ट्रकूय गेले, ते मोडतोडून गेले आनी मागीर लास्ट शेवटी अक्षरशः आमी म्हणटा ते पादेशीर म्हणटा पळय आमी कोंकणी, तशीची अवस्था जाली. हे पात्र आनी तशी बरीच पात्रां आसात. तुमी म्हणलें की पयशांचो मद, पयशांचो अहंकार आमकां खूब म्हणजे मुखार वचपाक दिना, तो खंय तरी आमकां फाटल्यान ओडटा. हे सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. सो तुमी एक मुद्दाम उल्लेख केलो तो म्हणल्यार निरीक्षणाचो, आपूण नोट करीत गेलो म्हणून. साहित्या भितर ह्या निरीक्षणाक कितलें म्हत्व आसा? साहित्या भितर ह्या निरीक्षणाक खूब म्हत्व आसा. तुमची भाशेचेर तुमचें प्रभुत्व जर आसात तर तुमी बऱ्यापैकी बरोवंक शकता. तुमचे कडेन शब्दाचे भांडार तुमचे कडेन येवंक शकता. पण फक्त शब्द भांडार आसून काय फायदो ना. तुमचे कडेन निरीक्षण शक्ती जर ना जाल्यार तुमचे कडेन शब्द भांडार आसून कांयच फायदो ना. ही निरीक्षण शक्ती खूब म्हत्वाची. आज म्हजे हाचेर नवप्रभाचेर एक सदर चालू आसा, दवबिंदू म्हणून. हातून वेगवेगळे व्यक्तिरेखा ज्यो म्हाका म्हाज्या जिवनांत म्हाका सापडल्यो आनी हांव तो अशें नोट करून गेलो
एक धनगरीण सुद्धा ती माझ्या म्हणजे लेखाचो विषय कसे जावंक शकता ते एक उदाहरण आहा. मग ते एक धनगरीण फक्त एक शब्द एक वाक्य उच्चारले आणि ते वाक्य माझ्या लक्षात तसेच रावलें. ही गोष्ट जवळजवळ 30 वर्सां पयलींची आणि ते हांवें आतां ह्या साहित्यान हाडल्या. सो निरीक्षण शक्ती खूप महत्वाची आसा. आमचे जे नवे बरोवपी आसात, तरणाटे बरोवपी आसात, तांणी लक्षांत दवरपाक जाय मुजरत की आमी समाजांत वावुरता आसतना बारीक बारीक गजाली घडटात. जश्यो गजानन बाबान सांगल्यो की तो बाळू आसत किंवा ही धनगन आसत, ही पात्र आमकां समाजा मदीं खंय खंय तरी अशी मेळत रावतात. त्या पात्रांक समजप, त्या पात्रांक वळखप आनी तांच्या पात्रांतल्यान म्हणजे तांच्या व्यक्तिमत्वांतल्यान आनीक तातूंत कल्पनेची जोड घालून साहित्याची निर्मणी करप. ते मागीर कथा आसूं येता, कादंबरी आसूं येता, कविता आसूं येता, वेगळे वेगळे तरांचे साहित्य प्रकार आसूं येता. हे केळोवप हे साहित्यिकाचें महत्वाचें वैशिश्ट आसता आनी तीच ताची गिरेस्तकाय आसता. सर, गोंया भितर मराठी साहित्याक कितलो वाव आसा किंवा कितलें पोशक वातावरण आसा? खूप आसा पोशक वातावरण. आमच्या गोव्यान जे मराठी वर्तमानपत्रां चलतात त्यावेळेला आमच्या लक्षात येता आज एक सामान्यातलो सामान्य एक भुरगो सुद्धा विद्यार्थी सुद्धा ताणें कितें तरी बरयलें आणि ताका समजा इच्छा जाली की खंयच्या तरी एका वर्तमानपत्रांत ते छापून हाडचें जाल्यार ते सहज शक्य आहा. आमी समजा महाराष्ट्रांत आमी समजा गेले, महाराष्ट्रांत खूब लेख तेंच्या कडेन बरयल्ले आसा, कथा बरयल्ली आसा, कविता बरयल्ली आसता, पण तेंचे सगळे जे कितें साहित्य आहा पळय ते तांकां प्रसिद्ध करून हाडपाक शक्य जाना हांकां. तेंची एखाद दुसरी जरी कविता आनी कथा तेंची प्रसिद्ध जावन येयली ताका खूब खुशी आसता. सो आमकां एक्सपोजर जे आहा पळय आमकां गोंयकारांक ते खूब आहा एक्सपोजर. ते अशें कितले सगळे आमचे दैनिका म्हण किंवा बाकीच्या गोष्टींतल्यान आमी ते सहज प्रसिद्ध करून हाडूंक शकता. सर, अशें आसा की आमी कोंकणीत एक आमची म्हण आसा की पिकता थंय खपना. आमच्या गोंयच्या लेखकांची वळख घडटली जाल्यार महाराष्ट्र शासनाक दखल घेवची पडटा. गोंयाक दखल घेवप जाता लेखकांची, ते मागीर कोंकणी लेखक आसात, मराठी आसात, वेगळ्या वेगळ्या भाशांनी बरोवपी गोंयकार लेखक आसात. गोंय शासन अशें म्हणया किंवा गोंयच्यो वेगळे वेगळे संस्था किंवा सामान्य वाचक हो गोंयच्या लेखकांची दखल घेता. खरें सांगपाचें म्हळ्यार गोव्यान आमच्या मराठी साहित्याक पुरस्कार जे आहा ती दिवपाची एकूच संस्था आहा सद्या, ती गोमंत विद्या निकेतन मडगांवची. त्या उपरांत कला अकादमी पयलीं दिताली, ती कला अकादमीन बंद केली. कित्याक बंद केली म्हाका खबर ना. दुसरी गोष्ट म्हळ्यार गोमंत मराठी अकादमी आसली ती दिताली पुरस्कार, ती तरी बंदच आसा. आता गोवा मराठी अकादमी सुरू जाल्या पण तेंच्यांनी पुरस्कार तरी अजून तरी सुरू केल्लो ना तेंच्यांनी. सो गोवा आमचो एक तरी ल्हान आसा पण सरकारी हाचेर पातळीचेर अशे कांय पुरस्कार गोवा सरकारान सुरू करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार जे कोण आमचे बारीक बारीक लेखक आसात ते लेखकांक एक उमेद येवपाक जाय लिखाणाची, ती उमेद येयना. एखादो बारीकसो पुरस्कार मेळ्ळो म्हणल्यार एक उमेद येता, कुठल्या हातूंतल्या भितरल्यान एक अशी स्फूर्ती येता. आज म्हाका एक पुरस्कार मेळ्ळो म्हणजे खंय कोणी तरी दखल घेतली अशें दिसता. पयर सुद्दां म्हाका तेन्ना पुरस्कार मेळ्ळो महाराष्ट्राचो आनी महाराष्ट्रांतले आनी बारीक बारीक पुरस्कार आनी गुजरातचो एक मेळ्ळो म्हाका पुरस्कार. तो गुजरातचो पुरस्कार मेळ्ळो तो संपूर्ण त्या हितून महाराष्ट्रांतले कितले तरी लेखक थंय धाडटात पुस्तकां, पण म्हाज्या पुस्तकाक मेळ्ळो. एक खूब आनंद जालो म्हाका. पण एक खंय तरी एक दुख्खाची किनारी अशी आसली की गोव्या कडल्यान ह्या पुस्तकाची खंयच दखल घेतली गेली ना. फक्त आतां ही हांगा तुमच्या प्रुडंट मिडियाचेर आतां ही सेकंड टायम घेता आनी पयलीं दूरदर्शनाचेर घेतली. दखल घेवप गरजेचें आसता, फक्त लेखका खातीर न्ही, कारण लेखकाच्या साहित्यांतल्यान वेगळे वेगळे विशय मुखार येतात. ह्या विशयांक धरून तांकां ते पुरस्कार मेळटात. तांचे साहित्य शैलीक आसत, रचनेक आसत, तांची भाशा शैली आसत, हे वेगळे वेगळे घटक लक्षांत दवरून जेन्ना पुरस्कार मेळटा तो पुरस्कार फक्त लेखकाकच प्रेरणार्थ अशें न्ही, जाल्यार तो सर्वसामान्य जो एक समाज आसता, नवी तरणाटी पिळगी आसता तांकांय बी तो प्रेरणा दिता. आनी अशे तरेचे पुरस्कार समाजा मदीं आसात, ह्या कोण तरी आपली दखल घेता लेखनाची, हें भोव म्हत्वाचें आसता. आनी म्हणून गोंय शासन आसत किंवा गोंयच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था आसत, ह्या संस्थांनी अशे तरेचे पुरस्कार स्थापीत करून लेखकांची तोखणाय करप, लेखकांक उर्बा दिवप हें भोव म्हत्वाचें आसता. सर, तुमी तुमच्या कादंबरीच्या समारोपाचो हें केल्लो, उल्लेख केल्लो. हो लेखक म्हणून तुमकां ह्या कादंबरीचो जो समारोप आसा, शेवट आसा, तो सकारात्मक सो दिसता काय नकारात्मक सो दिसता? म्हाका तो सकारात्मक दिसता. कित्या खातीर जाल्यार तो भितून हांवें नायक जसो म्हणून सादारणसो तयार केल्लो. खरें सांगपाचें म्हळ्यार ते कादंबरीक नायक तसो ना, पण म्हाका एक दिसता तें एक पात्र आहा तो थंय सादारणसो थंय नायक आसा अशें म्हाका दिसता. जाल्यार तो जो ती जी व्यक्तिरेखा आहा
त्याचो बापूय जो आसलो तो ओरबिना वयल्यान पडून ल्हान आसतनाच मरता अशें दाखयलां हांवें. ते 2 भाव आनी खूब गरीब परिस्थितींतल्यान ते वयर सरतात. सांगपाचें म्हटल्यार ते कुड्याची पानां आसात ती तेजी विडी करपाक वापरतात. ती आई ताची ते कुड्याची पानां एकठी करून त्या भुरग्यांक शिकयता. आमी पयलीं म्हणटात अळू फक्त आमी अळू खावन जगले बिगले अशें आमी पयलीं खूब लोक सांगतात. तशा प्रकारचे खूब. आनी तो भुरगो इंजिनियर जाता. व्हडलो भाव जो आसा तो खंय तरी ल्हानसो खंय तरी एक हेल्पर आसता. हेल्परा वयल्यान मॅकॅनीक जाता. त्याच्या मॅकॅनिका वयल्यान मागीर मोठी पोकलीन बिकलीन अशें मोठे चलयता. तो ऑपरेटर जाता आनी हो इंजिनियर जाता. पण कालांतरान जेन्ना कांय काळ गेल्या उपरांत जेन्ना ही मायनींग एक उतरती कळा लागता तेन्ना तो ही मायनींग सोडून एक वेगळो एका अस्थापनान तो अस्थापन सुरू करता. म्हणजे बस बॉडी बिल्डींग सुरू करता आणि तातूंतल्यान बऱ्याच जवळ 100-150 लोकांक तो रोजगार दिता अशें हांवें दाखयलां. सर तुम्ही शिक्षक, तुम्ही वास्कोच्या जुवारीनगर हांगाच्या MES हायर सेकंडरी स्कुलांत शिकयतात. एक शिक्षक म्हणून तुम्ही कितलेशाच विद्यार्थ्यां कडेन अशें तांचो एक्सपोजर तुमकां हें मेळटा. तुमचो स्टाफ येदो व्हडलो. एक शिक्षक म्हणून तुमकां साहित्यीक तुमच्या हाका कितलो फायदो जाला? शिक्षक म्हणून खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हजो जो विशय आसा तो टेक्निकल. बेजिकली हांव इंजिनियर. सो म्हजे जे सगळे एप्रोच जो आहा सगळे भुरग्यां कडेन म्हाज्या तो सगळे टेक्निकल भुरग्यां कडेन. भाशेचे शिक्षक आमचे आहा ते वेगळे आसा. सो तसो त्या दृश्टीन म्हणजे स्टुडंटांक म्हाजे कडल्यान ह्या भाशेचो फायदो बिदो जावप असो काय तशें जावंक ना. कित्याक मराठी हो म्हाजो विशय न्हीच. म्हाजी फक्त ही आवड आहा, वाचनाची आवड. वाचनाची आवड वाचन वाडयत वाडयत गेल्या उपरांत म्हाका बरोवपाचें अशें दिसलें. सो तसो एक म्हाज्या कडल्यान विद्यार्थ्यांक फायदो जावप किंवा विद्यार्थ्यां कडेन म्हाजो एप्रोच अशें काय तरी म्हाज्या बाबतींत तरी घडूंक ना. सर तुम्ही वाचनाचो उल्लेख केलो आणि ह्या वाचनांतल्यान तुम्ही लेखक घडल्यात अशें म्हणलें की लेखक घडटलो जर जायत वाचन खूब गरजेचें. आयच्या टॅक्नॉलॉजीच्या युगा भितर वाचन संस्कृती उणी जाता अशी तुमकां दिसता आनी तशी दिसता आसत जर जाल्यार ती परत वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान कितें उपाय आसा? खरें सांगपाचें म्हळ्यार ही मिडिया जी आसा ती एक वेगळी आसा. फेसबूक म्हण किंवा आमचे वॉट्सॅप म्हण आनी वाचन ही वेगळी आसा. आयज जालां कितें की हातान सगळ्यांचे मोबायल मेळ्ळा आनी सगळें इंटरनेट सगळ्यांक इजिली अवेलेबल आहा. त्यामुळे भुरगे आमचे जे आसात ते सगळे अशे मोबायला कडेन आनी फेसबुका कडेन चडशे गेल्लेले आहा. वॉट्सॅप आनी फेसबुका कडेन. पण म्हाका अशें दिसता की हे दोनूय वेगळे विशय आसात ते. जो खरो वाचक आसा तो हे सगळे करूनय वाचन करतलोच. एक कोण तरी वाचक आसा तो आपलें वाचन सायडीक दवरून हे सगळे करीत बसतलो अशातलो प्रकार ना. शेवटी ती आवड आसता आनी समजा अशें जालें सुद्दां तो तर ते थोडे फक्त स्पेसिफीक वेळा पुरते आसतले अशें म्हाका दिसता. कारण हे कंटिन्यू फुडें चालूच उरतलें आतां वाचन सोंपलें अशें जावचें ना. आज समजा तर थोडे विद्यार्थी किंवा भुरगे थोडे आमचे त्या कडेन वळले आसा तर कालांतरान ते परत हो सर्टन टायम गेल्या उपरांत परत वाचना कडेन वटले. ह्या बाबतींत हांव खूब आशावादी आसा. आमच्या गोंया भितर वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी गोंय शासनान कला आनी संस्कृती खात्यान वाचप घरांची स्थापना केल्ली आसा. आमच्या तरणाट्यांनी थंय वाचूंक जाय आनी तातूंतल्यान बऱ्यांतले बरे लेखक घडचे, बऱ्यांतले बरे विचारवंत घडचे, बऱ्यांतले बरे वक्ते घडचे अशे तरेचो हावेस सरकाराचो आसा आनी तो फळादीक करपाची जबाबदारी आमच्या सगळ्यांचेर आसा हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. सर तुमी बरयता आसतना तुमच्या बरोवपाचें प्रायोजन कितें? तुमी कित्याक बरयतात? ह्या म्हज्या लिखाणान म्हाका स्वताक पयलीं खूब आनंद मेळटा. आमी आतां अशें नॉर्मली आमी अशें म्हणटा की हांवें बाबा बरयलें एका लेखकान बरयलें तर समाजाक खूब फायदो जालो. समाजाक फायदो जातलो ही गोश्ट मागीरची. लेखन जें आसा न्ही तें लेखन लेखकाक पयलीं मनशांती दिता. हो एक छंद आसा आनी म्हाका हाचो खूब बरो अनुभव येयला. तुमकां सांगता हांव. गेल्या वर्सा हांव मुंबय आसलो म्हणजे काय कारणासा खातीर आनी अशी परिस्थिती आसली की अक्षरशः हांव डिप्रेशनान वचपाची परिस्थिती आसली. पण हो जो म्हजो छंद आसा लेखनाचो ह्या लेखनाच्या छंदान म्हाका सावरलो. हांव थंय जेन्ना आसलो तेन्ना जे आतां दवबिंदू म्हणजे सदर जे चालू आसा हे सदर थंयसरचे जे व्यक्तिरेखा आहा ते म्हाका फावल्या वेळार हांवें थंय बरयलो. जवळ 7 ते 8 व्यक्तिरेखा हांवें थंय बरयलो. सो हे जे लिखाण जें आसा पळय
ते स्वताक पयलीं आनंद दिता आनी ह्या एक खंय तरी जगपाचें एक माध्यम आसा अशें म्हाका दिसता. सर, ओरबीन ह्या कादंबरीचे वरवीं तुमी गोंयच्यो सगळ्यो शिमो ओंपून गुजरातचो पुरस्कार तुमकां मेळ्ळो, महाराष्ट्र शासनाचो पुरस्कार हो प्रतिश्ठेचो पुरस्कार इतल्याच खातीर की महाराष्ट्र म्हणजे मराठी लेखकांची येदी व्हडली थंय परंपरा आनीक ह्या येदे व्हडल्या समुद्रां भितर, येदे व्हडल्या दर्यां भितर, अथांग सागरां भितर एका गोंयकार लेखकाचो हें घेवप, तांणी कदर करप, पुरस्कार भेटोवप हो खरें म्हळ्यार सगळ्याच गोंयकारां खातीर एक मोठो भाग्याचो आनी आनंदाचो असो तरेचो खीण. नवीन जे बरोवपी तुमच्या प्रेरणेंतल्यान मुखार येवंक सोदतात अशा लेखकांक तुमी कितें संदेश दिवंक सोदतले? तांकां इतलें सांगूंक सोदता की पयलीं भाशेचेर प्रभुत्व जाय. भाशेचेर तुमचें प्रभुत्व जर नासात जाल्यार तुमी लेखक जावंक शकनात. आयज भाशेचेर प्रभुत्व जर तुमचें जातलें जाल्यार तुमकां वाचन जाय. तर भरपूर वाचन करपा जाय. हांव म्हाजो स्वताचो अनुभव तुमकां सांगता. हांव ल्हान आसतना जवळ जवळ दुसरेन तिसरेन आसतना चांदोबा वाचतालो. म्हाज्या वाचनाची संस्कृत थंयच्यान सुरू जाली. चांदोबा वाचतालो आनी वयाच्या 10व्या वर्सा म्हणनात म्हाका दिसता हांव 4थेन 5वेन आसलो तेन्ना हांवें पयली कादंबरी वाचली. आणि त्याच्यानंतर हांवें कादंबरी वाचनाचो इतको सपाटो लायलो. खरें म्हणल्यार म्हाजे वडील जे आसले बाबा म्हजे, तांकां कादंबरी वाचनाचो खूब आवड आसली. सो ते घरान कादंबरी हाडटाले. हांवें पयली कादंबरी जी 5वेन काय 4थेन आसतना वाचली ती बाबा कदमाची तुफान नांवाची कादंबरी. आनी 10वीन म्हणजे SSCन पावता म्हणसर हांवें जवळ जवळ 150 कादंबरी वाचलेल्यो. हे 150 जे कादंबरी वाचल्या हे खंय तरी मनीस जे कितें वाचता हे सगळे तुमच्या सबकॉन्शियस मायंड आमी जे म्हणटात म्हणजे अंतर्मन जे आसता ते अंतर्मनान खंय तरी ते शब्द म्हणात किंवा सगळे घटना ते तश्यो वचून रावलेले आसता. आनी त्यो वाचल्यान अक्षरशः विसरलो अशें जायना. ते आमकां खबर आसना. आमी म्हणटा आमी आरे तेन्ना आमी वाचले आतां म्हाका लक्षान कांयच ना आमी सगळे विसरले. पण खरें म्हळ्यार तशें जायना. ते खंय तरी तुमच्या मेंदून सबकॉन्शियस मायंड म्हणटा पळय अंतर्मन ते अंतर्मन ते सगळे थंय टिपिकली बसलेले असतात. आनी जेन्ना तुमी बरोवपाक बसतात तेन्ना सगळे अशे अलगद सगळे आपोआप कागदाचेर येतात. ते असो म्हाजो अनुभव. म्हाका केन्ना केन्ना अशें दिसता की हांव जेन्ना बरयता तेन्ना इतले सुंदर हे विचार आयले खंयच्यान म्हाज्या मनांत तरी कांयच नासले अशें म्हाका दिसता. पण हे म्हाका दिसता हे हांव जे कितें पयलीं वाचीत गेल्लो त्या वाचनान म्हाजे जे कितें अनुभव जे आसले ते सगळे खंय सबकॉन्शियस मायंडान बसल्या आनी ते मागीर ते थंय कागदाचेर उतरता. म्हणून वाचन जें आहा तें खूब म्हत्वाचें आहा. वाचना शिवाय लिखाण शक्यच ना. गजानन बाब, तुम्ही सांगले की नवीन बरोवप्यांक खास करून की वाचन जाय, वाचनांतल्यान शब्दावळ तयार जाता, वाचनांतल्यान विचार तयार जाता, वाचनांतल्यान वेगळे वेगळे तरेची वृत्ती प्रवृत्ती आमकां समजोवपाक लागतात. निरीक्षण महत्वाचें आसा लेखना खातीर. ह्यो सगळ्यो गजाली ओरबीन कादंबरी, ताका मेळिल्लो पुरस्कार, ताचो विशय, तातूंतली पात्रां आनीक वट्ट साहित्य लेखन प्रक्रिया, तातूंतले अंतरस्त्रोत ह्या कितलेशाच गजालींचेर आयज तुमचे कडेन आमकां भासाभास करपाक मेळ्ळी. आनंद आमकां आसा आनीक आमकां अभिमान आसा तुमकां मेळिल्ल्या ह्या पुरस्काराचो. आनीक ह्याच पुरस्काराच्या पांयगुणान तुमकां देशांतले फक्त महाराष्ट्रांतले न्ही गोंयांतले न्ही जाल्यार देशांतले बरे प्रतिश्ठेचे पुरस्काराचे फुडें फावो जावं आनी तुमचे कडच्यान बऱ्यांतली बरी साहित्य रचना साहित्य निर्मिती घडोवन येवं अशें आमी प्रुडंटाचे वतीन हांव म्हज्या स्वताचे वतीन मागता. आयच्या कार्यावळीक तुमी आमच्या मदीं मुजरत हजर रावले आनीक वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर तुमी आमचे कडेन भासाभास केली म्हणून तुमकां प्रुडंट मिडियाचे वतीन चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा.